ऑन दीस पॉयंट हे जे सामकी इतली कल्पकतेन सगळ्यो गजाली चल्ल्यात, लेट अस गो टू द सेकंड इशू. तो इशू म्हळ्यार भारतीय जनता पक्षाचे प्रशिक्षण शिबीर जालें. सामके दिवाडे वचून तांणी 3 दीस सगळ्यांक दवरले. मंत्री, आमदार, ऑफिस बेरर्स, मंडळांचे हे अध्यक्ष बी सगळे जाण थंय आशिल्ले. 3 दीस प्रशिक्षण चल्लें. आनी दुसरे वटेच्यान जर विरोधी पक्षाची परिस्थिती पळयत, तांगे प्रशिक्षण न्ही तर ते तुका दिसत ना सद्याक. हय, तुका हांगे प्रशिक्षण बी सुद्दां सोडून दी. तांकां सद्याक म्हाका दिसता भिंग घेवन सोदचें पडटलें. हो जो विरोधाभास आसा किशोर, हो लोकशाही खातीर कितलो घातक? ना, एक गजाल आमकां पयलीं मान्य करची पडटली, ती म्हटल्यार बीजेपी जी आसा, बीजेपीचो भरूच संघटनात्मक पातळीचेर आसता. प्रशिक्षण ह्यो सगळ्यो गोश्टी ह्यो भाजपान जॉयन जाल्या नंतर किंवा भाजपाची संबंधीत जे लोक आसात तांकां ह्या प्रशिक्षण शिबीर ह्या गोश्टींचो इतको सराव जाल्लो आसा, तितूनसूनच ते घडलेले आहात. कारण ते प्रशिक्षण बीन कित्याक गरजेचें आसता की त्याच्या उपरांत एक ऑटोमॅटीक रिवायवल जाता, परत उमेदीन काम करपाची एक जिद्द मेळटा. कांय गोश्टी बाबा आमचे नॅशनल पॉलिसी कशें चल्ला, केंद्र सरकार कशें चल्ला, खंयच्या गोश्टीचेर आमकां भर दिवंक जाय, कशा पद्दतीन आमकां संघटना वाडोवंक जाय, ह्या सगळ्या गोश्टींचेर ज्येष्ठ नेते येतात, मार्गदर्शन करतात आनी एक रिवायव सगळी संघटना तयार जाता आनी परत जोमान काम सुरू करता. आनी आमी जर पळयत जाल्यार भाजपाचो हो प्रशिक्षणाचो जो विशय आसा तो तेंचो टप्प्याटप्प्यान सुरूच आसता. हय. आणि दुसऱ्या वाटेन काँग्रेसीन म्हणटा ते हांवें आयुश्यान केन्ना आयकोंक ना की प्रशिक्षण म्हणून तेंचो कितें तरी प्रोसेस आसता म्हणून. म्हणजे काँग्रेसच्या मनशांची परिस्थिती अशी की त्यांचो सर्वोच्च लिडर म्हणतात तो जवाहरलाल नेहरू, जो देशाचो पहिलो पंतप्रधान, तेचेर जेन्ना हे भाजपवाले टिका करतात जाल्यार तेचेर टिका करणाऱ्याक उत्तरां दिवपाक काँग्रेस कडेन एकूय मनीस ना. हे दुर्दैव. ती टिकेक उत्तर दिवपाक काँग्रेसीच्या लिडरांनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाल्यार ग्लिम्पसीस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वाचिल्ली आसपा जाय. सो हे दुर्दैव. जाल्यार तर नेहरू केदलो व्हड हें तांकां कळटलें. हे दुर्दैव. अदरवायज तांकां फक्त जे तुगेले फीड केल्ले आहा नेहरू इतलो ग्रेट ते तो स्टिरियोटायप जो आसा तितलोच खबर आसतलो. आता फक्त एकूच प्रमोद ह्या प्रशिक्षणाच्या बाबतीत एक नवीन बदल म्हाका दिसलो, तो म्हणजे सदांच प्रशिक्षण जे आसताले ते खंयच्या तरी एका आता फॉर एक्झाम्पल ह्या फावटी म्हाका म्हाज्या म्हायती प्रमाणे हे प्रशिक्षण रामनाथी खंय तरी जावपाचें आसलें. ते अकस्मात एका नव्या अशा व्यवस्थित पंचतारांकीत अशा पद्दतीच्या आणि दिवाडी बेटाचेर फेरीबोटीसून वचोंक जाय आणि अशा पद्दतीच्या जाग्यार जाले. त्यामुळे ते प्रशिक्षण चड चर्चेन येयलें. ग्लॅमरस जालें. ग्लॅमरस. पूण ग्लॅमरस जालें ताका हांव अशें म्हणत की जो नवीन बीजेपी जो आता एक रूप घेता त्या नवीन बीजेपीच्या रुपाचो हे प्रतीक ग्लॅमरस. म्हणजे आता बीजेपी पयलींची उरोंक ना. वाजपेयीची, मनोहर पर्रीकरांची बीजेपी सोंपली, आता नवी बीजेपी तयार जाल्या. सो तेचे आणि एक दिसता या प्रशिक्षण शिबिराचो एक जो सूर आशिल्लो की पक्ष विस्तारतलो. पक्ष विस्तारता तेन्ना नवीन नवीन लोक पक्षांत येतले तेन्ना तांकां सांबाळून घेवपाची आनी आपणावपाची तयारी प्रत्येकान दवरपाक जाय. हो एक दिसता म्हाका कन्सिस्टंट सूर ह्या शिबिराचो आशिल्लो. आमी आतां जॉयल वी आर टॉकिंग अबाउट बीजेपी प्रशिक्षण विरुद्ध काँग्रेसीस डिसअपियरन्स. आणि एज ऑफ टुडे म्हाका दिसता कागदाचेर मायकल लोबो इज स्टील दी ऑपोजिशन लिडर. ही आमची परिस्थिती आहा. अजून पर्यंत मायकल लोबो एक वटेच्यान काँग्रेसीन ताजे अगेन्स्ट डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन फायल केलां, दुसरे वटेच्यान कागदाचेर विरोधी पक्ष फुडारी तोच. त्या वटेच्यान बीजेपी 3 दीस प्रशिक्षण घेता, फुडल्या इलेक्शनाची रणनीती सुरू करता. थंय बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष सांगता नाव मिशन 2024 म्हणून. हें बरें लोकशाही खातीर काय वायट काय तूं म्हणटा की प्रत्येकाक फावो ते चल्ला म्हणून? See, what BJP has done this time is, I mean, they have raised the bar so high that, you know, holding a shibir like this for three days and brainstorming and making it into a kind of a recreational this thing for their legislators is something very unique and very good, because you know, many people are now, BJP is an assortment of many other parties, you know, Congressacle ille asa, hingache tingache ille asa. They will also get a feel of what BJP is, you know, what is their core, what is their strength, and how they are going ahead as a party. So तांकां एक हें जालें. आनीक दुसरें म्हणटा तें, I mean, it is always good to have create this kind of a team feeling when with this kind of environment. So it is definitely good for the BJP what they have done as a for a party. This is good. What Congress is happening is completely different. I mean, we can't even comprehend like how they are going ahead now. Even on CLP, there is a split within the party. There is a split when there is a GBCC chief is being elected. Everywhere you are seeing a split.
I mean, something. I mean, you can't compare the two. One is a very organized kind of a setup which is going the way which they are supposed to go, and the other side this is going completely out of control. Some people are voting. Comparison सोडूनच दी. But what I say is this kind of political discourse. Yes. I won't call it lopsided, but it is now extremely heavy on one side. Correct. And completely disoriented on the other. Side, yeah. And whether this is good for a functional democracy. This is definitely not good. See, always you need to have a very constructive, very strong opposition. That is a healthy democracy. Here we are seeing a completely disorganized, disintegrating kind of opposition. You can say there is hardly any opposition. If you see in the current setup, there is hardly any opposition. तुम्ही दाखवून दिले पेडण्या. सो सरकारातलाच एक आमदार भारतीय जनता पक्षाच्याच माजी आमदाराची पंचायत एक रातया भितर उलटी करता. सो ओपोजिशन थ्रीच असा, सरकाराकच असा, भायरांना परत देख घालून दिल तुम्ही. भाजपाचीच पंचायत करून उडयता. भाजपाचीच पंचायत करून उडयता. पण या गजाली कडेन हो जो विरोधाभास सध्या जो चालू आसा ताजे कडेन तुमी कशें पळयता? माझं एक हे की प्रमोद चित्र खूप बदललेलें आसा. पयलीं कशें आशिल्लें 20 वर्सां पयलीं जेन्ना राजकारण तुवें पळयलां तेन्ना कशें आशिल्लें की आयज बीजेपी सोडून लोक गेले की फाल्यां काँग्रेस सोडून वयतले, परवा हाजे सरकार पडटले, परिकर सरकार असो पडलेलें आसा. सो ती येवप जावप जालो आयराम गैराम सुरू आशिल्ले. आता काळ इतको बदलला की आता जे लोक बीजेपीन येयल्ले आसा फाटल्या 5-10 वर्सां भितर ते वचोंक ना. एक अपवाद सोडलो मायकल लोबोवीन जाल्यार सगळे लोक जे नांव घेवपाची गरज ना ते बीजेपीन रावल्या. सो तांकां खबर आसा की आतां आनी वचप खंय शक्य ना, ते बीजेपीन रावपाचें आसा. सो पयरच्या शिबिरान सुद्दां सिटी रवीन एक बरो एक संदेश दिला की खूब लोक भितर येवपाचे आसा. हांगा आनी कोण वचपाची शक्यताच ना न्हू आतां, कारण खूब चित्रच बदललें राजकारणाचें. पयलीं कशें आशिल्लें काँग्रेस गव्हर्मेंट सेंट्रलान आसतालें आनी हांगा सरकारां पाडप जाताली, आयराम गैराम, आयज हांगा येयलो फाल्यां थंय येयलो. आत्तां भाजपाची परिस्थिती अशी आसा की जे कोण येयल्ले आहा ते बीजेपीन सामके इंटॅक्ट रावल्ले आसा आनी तांकां ट्रेनींग घेवन तांची ध्येय धोरणां तांची आयडियोलॉजी जी आसा ती दाखोवपाक ताका शिकोवपाची गरज आसा. सो बीजेपी तेच काम आतां करता. BL संतोशान बरें एक स्टेटमेंट केल्लें की कर्माची फळाची अपेक्षा दवरूं नाका, कर्म करत राहा म्हणून. हे दोन गजाली ज्यो आसा BL संतोश आनी सिटी रवीन सांगलेल्यो की भाजपान फुडें काय बदल जावं येतात. काँग्रेसी सध्या नेमकी उलटी चल्ला. नेमके उलटे चल्ला. कर्माची अपेक्षा दवरू नाका, फळ पळयत रावा अशी सध्या केली काँग्रेस चालू. वॉज सगळी ही स्प्लिट ती स्प्लिट सांगता पळय. सो भारतीय जनता पक्षाचो जर हो मंत्र की फळाची अपेक्षा दवरू नाका, कर्म करत रावात, काँग्रेसीन कर्माची अपेक्षा दवरू नाका, फळ मेळटालें पळया म्हणटा ते. सो हे सामको म्हणजे ऑपोजिशन पार्टीन काय त्यांची इतली स्ट्रेंथूय ना की इतले व्हडले शिबीर घेवं येता. कारण भाजपा ही आतां राज्यांतलो न्हू देशांतलो संवसारांतलो व्हडलो पक्ष. शिबीर बिबीर इतली व्हडली तांकां ओव्हरनायट पुरो. तुम्ही ज्या मनशाच्या अगेन्स्ट डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन फायल शिबीर केन्ना घेवप आसता तोच अजून लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा. आणि मायकल बाबाचे बरे जावं आणि आपल्याला 3 पंचायती बी जिखल्यो, पण जो पक्षाची परिस्थिती ती चालू आहा ती जर पक्षाची परिस्थिती जर पळयली जाल्यार इट इज नॉट ओनली हार्मिंग the party, it is harming the whole setup. That's the problem.